नमस्कार. एडोनच्या आयच्या कार्यावळी तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जाणी काँग्रेसीक हालयले. लास्ट दीस आशिल्लो विड्रॉवलाचो. काँग्रेसीचे उमेदवार म्हणून तांची घोशणा जाल्ली आणि लास्ट दिसाक ताणें विड्रॉ केला. ते रेमंड दिसा आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आहात. रेमंड, वेलकम. म्हाका सांग, सगळी काँग्रेसींतली म्हणपाक लागल्यात की तुमी विश्वासघात केला, यू हॅव डिच्ड हिम. व्हॉट इज द फॅक्ट? Congress हांवें विश्वासघात केलो ना. फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स आय एम विथ काँग्रेस. आय एम ए लॉयल काँग्रेसमॅन. लास्ट इलेक्शना म्हाका तेणी फ्रंट रनर म्हणून दवरलो आनी लास्ट मोमेंट टिकेट दुसऱ्या न्हू तिसऱ्या दिली. रेसींत हालीं दोग जाण आसलेलीं, हांव आसलेलो आनी सिंथिया डी सिल्वा आसलेलें. बट फायनली ओबीसी जायना म्हणून मागीर एसटी सिलेक्शनाक गेलें. एसटी म्हणल्यार लास्टाक सिंथिया एसटी आसलो तें काडलें आनी तिसऱ्याकूच दिलें. कोणाक दिलें तें तुमकां खबर आहा. म्हाका तरी दिसताशें तूं म्हणटा काँग्रेसीन हांवें घात केलो म्हणून, पूण म्हाका दिसताशें आयज काँग्रेसीन म्हाका घात केलो म्हणून. कित्याक जेन्ना इलेक्शन इश्यू जालो तेन्ना सगळीं म्हणपाक लागले की दीस सीट इज अ व्हेरी क्रुशल सीट फॉर काँग्रेस. इट इज अ टर्निंग पॉयंट. इट कॅन चेंज द गव्हर्मेंट. आनी म्हाकाय बरी उमेद भोगली, कित्याक सगळीं तर एकठांय रावन तर इलेक्शन झगडोन सोदताय जाल्यार शुअर दोळ डांपून जिखताय म्हणून. तेकाय लागून हांव रेसीन भितर सरलो. रिस्क घेवन हांव भितर सरलो सारकें. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा गव्हर्मेंट कितें तो. आनी हांव कांय चिंती नासतना हांव मुखार येयलो. टिकेट डिक्लेअर जावचे फुडें 2 मिटींग जाली आमच्यो. एक काँग्रेस हावजान जाली, तेजे उपरांत एक लुइजनागे हॉटेलान जाली. जायत वखर आहलोले, आपणागे शेण सांगताले, उल्हास सांगताले, काळजां सावन उलयताले. आनी थिंगा अशें करून डिसिजन जालेशें की वी वील कीप ए कॅन्डिडेट 1-to-1. ऑपोजीट आनी कॅन्डिडेट आसपाना म्हणलेलो. दुसरी म्हणल्यार सगळे काँग्रेस लिडर्स एकठांय जावन हें सीट झगडटले आनी हें सीट येयलें म्हणटरी आमी गव्हर्मेंट चेंज करता म्हणलें. हें अश्युरन्स तुका दिल्लें? हय. कोणी दिल्लें? पार्टी हायकमांड आहलोले. पार्टी हायकमांड आहलोले. आमगे लोकल लिडर्स आहलो. पार्टी प्रेसिडेंट वॉज देर. तेणें सांगलोलें. आनी जेन्ना तें डिसिजन इनिशिएटीव घेवन हांव मुखार सरलो, भितर सरलो, नॉमिनेशना दिसा पासून हांवें तांकां सांगलें, कित्याक आदले दीस मिकी बीजेपी जॉयन जालें म्हणून एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली की ताणें बीजेपीक सपोर्ट केलो. हय. तेन्ना नॉमिनेशन बोच्चे फुडें जे मुगे घराकूय येवन म्हाका पार्टी हायकमांडांनी म्हाका फोन करून दिल्ली उलोवपाक दिलोलो, त्या मनशाक हांवें फोन मारून सांगलें की बाबा हांव नॉमिनेशन भरना, तूं आनी कोणाचें नॉमिनेशन बरय, कित्याक तुमी म्हाका जें सांगलोलें तें जालो ना. कितें जालें ना? जालें ना कितें? कितें सांगिल्लें? तेणें म्हाका सांगलेलें चेचिल वील नॉट कॉन्टेस्ट, चेचिल वील सपोर्ट मी, मिकी वील नॉट कॉन्टेस्ट, मिकी वील ऑल्सो सपोर्ट मी. आनी कोण आसपा नाय, कोणू आहाय जाल्यार आमकां हाट काडटा म्हणून. दुसरें म्हणल्यार सगळे एकठांय जायन आमी हें सीट लढाई करतले. तूं ऑल पार्टी कॅन्डिडेट आसतलो? हय, ऑल पार्टी म्हणून सांगलो तेणें, ऑल पार्टी वर्सीस बीजेपी म्हणून. आनी जेन्ना हांव मुखार वयतालो नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक तेन्ना पासून आदले दीस पासून कोण म्हाका लिडर एप्रोच जावना. हालीं एक आल्तीन गोम्स कॉन्टेक्ट जातालो आनी आमचो पार्टी प्रेसिडेंट दोगूच जाण. आनी फायनली हांवें तांकां जेन्ना फोन मारून सांगलें हांव जायना म्हणून 8:30 इन द मॉर्निंग ऑन 16th, ते म्हणपाक लागले नाका, ना तूं कांय टेन्शन घेयनाका, सगळें जाग्यार पडटलें, तूं फॉर्म भर वचून. हांव फॉर्म भरपाक जेन्ना गेलो तेन्ना थिंगाय कोण नाय. फॉर्म भरपाक गेलो तेन्ना? हय, पार्टी प्रेसिडेंट आल्तीन गोम्स, ऑपोजिशन लिडर प्रताप सिंग रावजी राणे आनी एकूच MLA आमचो रेजिनाल्ड, बाब रेजिनाल्ड. उरलोले कोणूच नाय. म्हाका उगडास करपाक जावो जेन्ना आमी लास्ट इलेक्शन कॅम्पेनींग करताले जावं पब्लीक मिटींग एड्रेस करताले तेन्ना आमचो पार्टी प्रेसिडेंटूय म्हणटालो जरी तर आमच्या मोविन बाबाचो आत आहा कॅन्डिडेटाचे, तो कॅन्डिडेट दोळ डांपून येतलो म्हणून, जाल्यार हे इलेक्शना, हे बाय इलेक्शना तें कित्याक केलो ना तेणी? लास्ट इलेक्शना आहलोलो, हे बाय इलेक्शना कित्याक केलो ना? लास्ट इलेक्शना हात आसून कितें जालें तर? जावना. कित्याक कॅन्डिडेट सिलेक्शन सारकें जावना. कॅन्डिडेट सिलेक्शन सारकें जावना. आनी कित्याक जावना तें सगळें रिजन मिडिया खबर आहा बरी. हांवें आनी ती हिंग सांगपाक गरज ना. सांग कितें जालें? वाय यू वेर डिनायड द टिकेट लास्ट टायम? I got the information saying that की ओबीसी तर काँग्रेस मागत जाल्यार NCP ओबीसी प्रेस करता म्हणून, कित्याक तेंगेलो कॅन्डिडेट आहलो तो ओबीसी म्हणटाले. आनी मागीर म्हाका सांगलें की तेका लागून हांव ओबीसी सोडून दिलें, कित्याक तेक गेलो परस आमी ST गेले वदी बरें म्हणून. NCP ओबीसी कॅन्डिडेटाक गेलो परस आमी काँग्रेसीचे ST गेले वदी बरें म्हणून.
मागीर काडलें आनी ओके मुगे आनी सिंथिया गेलें अशें करून अंडरटेकींग घेयलें की सिंथिया टिकेट मेळ्ळ्यार म्हाका सपोर्ट करता म्हणून सिंथिया टिकेट मेळ्ळ्यार हांव सिंथिया सपोर्ट करता म्हणून आनी म्हाका टिकेट मेळ्ळ्यार सिंथिया म्हाका सपोर्ट करता म्हणून दीस अंडरटेकींग वॉज टेकन फ्रॉम अस फायनली कोणाक गेली टिकेटू दोगांयचे मदले कोणाकूय आनी लास्ट पॅरेग्राफ हे भाशेन एड केलो थिंगा दोगांयचे मदले कोणाकूय एकले वचूं जाय म्हणून फायनली कितें जालें तें हांव नको फ्रॉम वेर द थर्ड कॅन्डिडेट केम फ्रॉम वेर द थर्ड कॅन्डिडेट केम काँग्रेसा बरी खबर आसपा जाय तुमकां खबर ना ना कोण प्रमोट केलो थर्ड कॅन्डिडेट म्हाका खबर ना ऑपोजिशनान क्रिएट केलो वो दुसरी पार्टीन क्रिएट केलो थर्ड कॅन्डिडेट हांव नको तूं कितें म्हणटा की लास्ट इलेक्शनाक कुट्टाळे काँग्रेसीन जो कॅन्डिडेट घाल्लो हय तो कितें सीट उडोवपा खातीरच घाल्लो अशें दिसोन येता तशें तूं सांग म्हाका आख्खो लोक म्हणटा हांव कितें म्हणटा आख्खो लोक म्हणटा गेल ते पार्टी कॅन्डिडेट गायलो तो तेणें कांय काम करूं ना आमी पूण कॅन्डिडेट म्हणून आमी वावुरतालीं लोकांक काम करतालीं आख्खी कॉन्स्टिट्युन्सी कोणालें काम आहलें करतालीं दोगांय करतालीं हांवूय करता सिंधियाय करतालें पूण तो करीच नाहलो कन्वेन्शन जालें कुट्टाडे मोबिनागी ऑफिसा भायल्यान एक व्हडलें कन्वेन्शन केलें थर्ड कॅन्डिडेट खूंय आहलो तेन्ना आमी दोगांय आहलोलीं हांव आनी सिंथिया खूंय आहलोलो आसूंक ना पिक्चरान तो आसना खूंयसान येयलो थर्ड कॅन्डिडेट मोवीन कित्याक तुजे बरोबर रावलो ना तें आमचे पार्टी लिडर्सांक खबर आसपा जाय आनी हायकमांडाक खबर आसपा तुजें जाय आनी मोविनाचें वायटपणां कांय ना कांय वायटपण ना मागीर कितें जालें वायटपण आहलो जाल्यार म्हजें नांव घालपा न्हू मागीर कित्याक कितें जाली खंय अडली खंय कांय समजना तेका आन्सर बरो आसतलो म्हज्यान गोडी पार्टी प्रेसिडेंटाक खबर आसतलो ओ आमगे हायकमांडाक खबर आसतलो तूं जेन्ना फॉर्म भरपाक गेलो तेन्ना तुका पार्टी प्रेसिडेंटान सांगिल्लें की मोवीन आसतलो म्हणून होय पार्टी प्रेसिडेंट सद्दां सांगलां आयज पासून सांगलां काल आमची मिटींग जाली हांव तुमी म्हणशाय हांव आयजू येयन सोमतो विड्रॉ जालो काय म्हण 16थार हांवें इन्फॉर्म केलें पार्टी हायकमांडा तेंगे तो कोण रिप्रेझेंटेटीव आहा तो की आय डोंट वॉन्ट टू फील माय नॉमिनेशन म्हणून तो म्हाका कितें म्हणपा लागलो यू फील एवरीथींग वील बी डन म्हणपा लागलो मागीर हांवें कितें म्हणलें ताका तेगे एश्युरन्स घेवन हांवें फॉर्म भरलें फॉर्म भरून कोण 16थार फॉर्म भरलोलें हांव कितें म्हणटा मोमेंट पूण स्टार्ट जावपा जालो न्हू 17, 18, 19 कांय ना कोण कितें करता कांय ना एकूय हांवें फॉर्म भरता म्हणून हांव घाराको पासून गेलो लिडरांच्या फोन केल्या फोन आन्सर करून नाय हांवें जायते एप्रोच केलो कांय ना हांव नको ते गव्हर्मेंटा भिवन भितोवपा सारकें लिपोन रावले जाल्यार हांव नको तुका सांगो तुवें फोन करपाचो ट्राय केलो काँग्रेस आमदारांक मेळपाचो ट्राय केलो तें मेळ्ळें तुका ना मागीर कॅम्पेनिंगाकच आयलो ना कांय ना मिटींग तरी जाली सगळ्या आमदारां बरोबर आसा 9 जाण ना. सगळ्या बरोबर मिटींग तरी जाली की ना, आपण ना, बाबा ना. कॉन्टेस्ट करता सपोर्ट करा आपल्या पार्टी प्रेसिडेंटानूय हें केलो ना न्हू पार्टी प्रेसिडेंटान केलो ना म्हणून हांवें हायकमांडाक सांगलां सगलें हायकमांडानूय कांय डिसिजन घेयलो ना हांव नको आतां हायकमांड हे हायकमांड काय ते हायकमांड जरी तर हे हायकमांडागे आयकोनाय जाल्यार हायकमांडान हें केसलें कोणा हायकमांड म्हणपाचें तुका दिसता आतां हे हायकमांडा अंडर नाय म्हणून तूं सांग न्हू म्हाका सगळ्यांत चड तुका सपोर्ट कोणी केलो ह्या टायमार खंयच्या लिडरान कोण पार्टी प्रेसिडेंट आशिल्लो हांव सगळ्यान चड सपोर्ट म्हाका केला रेजिनाल एमएलएन कुडतोरीचो पार्टी प्रेसिडेंट आहा म्हजे बारान आनी ऑपोजिशन लिडर आहा म्हजे बारान हे ऑपोजिशन लिडर आनी पार्टी प्रेसिडेंट ते प्रेसिडेंट म्हण आहा आनी ऑपोजिशन लिडर म्हण हांव तें सांगूंक सोदतां पूण रेजिनाल एज ए एमएलए फोन कोन्न नासतना सांगनासतना म्हजे बारान रावला नॉमिनेशन भरपा येयलें म्हजे बारान मुगे घाराको पासून येयलो हांवें रेजिनाल्दा पासून सांगलें अशें आहा चोय आजून म्हजे बारान कोणेय नाय जे तुमी लास्ट टायम इलेक्शना मिटींगे कॅम्पेनींग करता तेन्ना सांगताले की आमचो मोवीन बाबा जात आहा जाल्यार म्हणजे निवडून येता म्हणून तो येना तुवें मोविना कडेन मेळपाचो कॉन्टॅक्ट केलो कितले केलो हांवें फोन लायन सुभाषा पासून आयकोपा दिलो फोन रिंग जाता तो आल्तीन आनी आल्तीन गोम्स पासून जाणा असो बोवाळ जाल्ला की तुका तिकीट मेळची पयलीं सांगिल्लें की मोविनाक मेळ म्हणून आनी तूं मोविनाक मेळ्ळो ना म्हणून मातशें पिकार जालें ना म्हाका सांगूंक ना मोविना मेळ म्हणून मोविना मेळ म्हणून म्हाका सांगो ना आनी फर्स्ट मिटींग जी जालोली तेन्ना मोवीन गोंया आसना मोवीन गोंया आसना हांवें विचारलां कित्याक मोवीन ना हिंगा म्हणल्यार तेणें म्हणलें आउट ऑफ स्टेशन आहा म्हणून फर्स्ट मिटींग आनी सेकंड मिटींग त्यो दोनी रोखड्यो जाल्यो फर्स्ट मिटींग आयज जाल्या सेकंड मिटींग लुजनागे हॉटेलान नेक्स्ट डे जाल्या इवनिंग आनी मोवीन हिंगा आसना खंय आनी इट इज ट्रूथ ही वॉज नॉट देर ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन आनी कितकोन म्हणूंक शकता की म्हाका मोविना मेळ म्हणून येतकीर तरी मेळपाची ट्राय केली येतकी मेळ हांवें तूं सांगलो न्हू येतकी म्हाका पार्टी प्रेसिडेंटानूय सांगलो मेळ म्हणून हांवें तेज्या पयलीं प्रयत्न केलो फोन करून आनी हांव घाराको पासून गेलो मोविना सोड हांव म्हणटा की 9 एमएलए आहाय एक एमएलए सोडून उरलोले कोण कॉन्टेक्ट करनाय
आनी सीट जिखतो कितें करून काँग्रेस बाकीच्यांक मेळपाची ट्राय केली. बाकीच्या आनीकूय आमदारां हांवें चॅक केलें म्हगे फ्रेंडाकडच्यान आहाय जाल्यार तेवूय आमदार चड आमदार भायर आहाय. तूं कितें म्हणटा इवन सीएम भायर आहा. मुद्दम वचून भायर बसल्यात. हांव कितें सांगू ते पार्टी प्रेसिडेंटाक खबर आसतली. आतां चोय आमचें इलेक्शन टायमार सगळे आमदार भायर गेलो आहाय हें डिसिजन पार्टी प्रेसिडेंटान घेवपा जालो. निगमक कामतीक मेळपा प्रयत्न केलो. भायर आहा सगळे भायर आहाय. मेन कॅम्पेनिंगाच्या टायमार तुमगेले कोणूच लिडर स्टेटी भितर नात. कोण नाही आनी येईन कोणूय पासून नाही. सांग हें सीट जिखतो कितें करून म्हाका स्केप गोट करून दवरला काँग्रेसीन. हाडला ग्रावंडार आनी हांव उमेदीन येयलोलो जिखतो म्हणून. आय वॉज कॉन्फिडंट ऑफ विनींग दीस सीट. आय वॉज व्हेरी मच कॉन्फिडंट. तेका लागून हांव येयलोलो. आनी आतां चोयलें कितें हांवें तांकां चोय हांवें आयजूय येवन विड्रॉ केलीशी न्हू. हांव तांकां 7 दीस 8 दीस जाले सांगता आहा सगळें एकठांय कर कॅम्पेनींग करपा एकठांय कर मिटींग घेवया एकठांय कोण ना. आतां आयज काल पासून तेणें म्हाका कितें सांगलां काल तांकां हांवें सांगलें काल हायकमांड ब्रार येयलो आहलोलो 3:30 आहलो मिटींगेक. ऑपोजिशन लिडर आहलोलो सुभाष शिरोडकर आहलोलो. हांवें काल पासून सांगलें तांकां काल म्हगे सपोर्टरांनी सारकें अटॅक केलें म्हाका क्विनी मिटींग गेली तेन्ना अटॅक केलो फूल अटॅक की तुजे बारान MLA काँग्रेसी MLA ना जाल्यार कितें करून तूं जिखपा शकता. तूं आमगे आयकता काय तेंगे आयकता काय म्हणपा लागले. तांकां खबर आहा म्हज्या बरोबर तांकां खबर आहा. बरोबर म्हाका उलोवपा पासून दिना आहलें. सपोर्टराक चड खबर आसता ग्रासरूट लेवलावयली पोझिशन खबर आसता. जालेंच. सो तुका डायरेक्ट क्वेश्चन केलो. हय तें चोजीर क्वेश्चन केलो. सद्याक सगळे काँग्रेसीच्या कॅम्पा भितर बोवाळ चल्ला की तुका BJPन पयशे दिल्यात कांय काँग्रेस एंटी काँग्रेस एलिमेंट्सांनी तुका पयशे दिल्यात कितें तरी कोट्यांनी पयशे दिल्यात आनी म्हणून तुवें लास्ट टायमाक काँग्रेसीचो घात केला. तुवें पयशे घेतल्यात. सी आय एम ए नॉन करप्ट पर्सन. हांवें करप्शन म्हणटा हुंय हांव करप्शन हुंय आहा जाल्यार कोणें दाखोवचें. हांव क्लीन इमेज म्हणून म्हाका तेणें पयलें स्टार्टींग मोल्टन म्हळ्यार अशें म्हणलां क्लीन कॅन्डिडेट म्हणून आमी तुका काडलो म्हणपा लागलें कांय तुजें कांयच BJP उलोवपा मेळपा म्हणून. आनी वेन आय एम ए काँग्रेसमॅन हांव BJPको पयशे कित्याक घेतलो. सेकंडली BJPको तर हांवें पयशे घेतलेले जाल्यार हांव तांकां 10 दीस पयलीं सावन सांगत येतालो म्हाका तुम लिडर हाडून दिया हांव मुखार वयता म्हणून. हांव सायलंटली कोत्ता आहलोलो आनी म्हाका कितें जाय म्हाका पयशां गरज ना. म्हगे एक उमेद अशी इलेक्शनां बसपाची लोकांक एक काम करपाचें. हांव पंचायती लास्ट टायम येयले तेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हूण आहलोलो. तुका कोणेच कांयच ऑफर केलो ना. कोणें कांय ऑफर केलो ना. वयल्यान हांव मुगे पयशे मोडून इलेक्शन झगडोन सोदतालो. कोणेंच कांयच ऑफर केलो ना. काल जी मिटींग जाली त्या मिटींगेक एक्झॅक्टली जालें कितें कारण तुमची मिटींग ऑलमोस्ट रातीन 12 म्हळ्यार चलताली. ना राती 12 म्हणल्यार चल्लो ना ती सुमार 10 काबार जाले 10 10:30. हांव एक्झॅक्ट टायम सांगूं नाका. काल मिटींग हांवें सुभाषा तांकां कितें सांगलें तूं म्हाका सगळे आमदारां एकठांय करून दी काँग्रेसी वर्कर आहाय तिल्ले एकठांय करून दी अशें म्हणून सांगलें. तो म्हणपा लागलो कितें करया सांजची म्हणपा लागलो 5 मेळया. म्हाका दिलें 5 मेळया म्हळ्यार घराको मेळटा म्हणून. मागीर म्हाका म्हणपा लागलो हूंय हॉटेलां एक हॉल बूक कर थिंग करया. हांवें म्हणलें ओके. मागीर क्विनी गेले आमी आनी म्हाका कोण कोण येवपा आहाय त्या पासून खबर आसना. हालीं म्हाका आमचे काँग्रेस वर्कर्सां आपय म्हूण सांगलेले. काँग्रेस वर्कर्सां आमी आपयले थिंगा आनी सगळे सपोर्टर बाय येयले आमचे. थिंग मागीर म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें पार्टी हायकमांड मिस्टर जगमीत सिंग ब्रार येता म्हणून. जगमीत सिंग ब्रार येयलो 3:30 येयलो आमचो ऑपोजिशन लिडर येयलो रेजिनाल्द येयलो. रेजिनाल्द म्हूण तूं सकाळीं म्हजी बगली येवन गेलो घरा कडेन तेन्ना रेजिनाल्द हांवें सांगलो तूं सांजचो मिटींगेक यो म्हणून. आनी ताणें आपणें पयलें सांगलेलें आपूण येता म्हणून. लिवींग रेजिनाल्द आनी कोणूच ना म्हजे बरान. थिंग मागीर मिटींगेक कितें जालें मिटींग स्टार्ट केलें तेन्ना तेणी सांगलें म्हणजे कोणा उलोवपा जाय जाल्यार उलया म्हणून. ते मागीर कोण कोण उलोवपा लागले. तेणी ताका सगळ्यान पयलो प्रश्न केलो आमचे काँग्रेस MLA हूंय आहाय आयज पासून नाय आमचे पयलीं कित्याक नाय. नॉमिनेशन 32 दिसा पासून सांगलेलें सॉल्व जाता म्हणून सारकें हूंय आहाय. कितें सांगलें ताणें जेन्ना हो कार्यकर्त्यांनी प्रश्न विचारलो तेन्ना कितें सांगलें. आन्सर ना. ते म्हणपा लागले तुमी सगळे उलया पयले आनी मागीर आमी उलयताय म्हणपा लागले. लास्टाक सगळे उलयले आनी उठले. तेन्ना आमगे वर्करांनी विचारलें आमकां आतां विचारलो तांकां कोण सांगतलो आमकां उलोवपा दिनाय काय म्हणून. थिंग मागीर जायते वर्कर उलयले जाय जाण उलयले थिंगा कितें कितें उलोवपा आहलो तें सगळें उलयलें.